हायकोर्टाच्या ऑर्डरी उपरांत किती बदलला आणि ह्या ऑर्डरी कडेन तुम्ही उद्देगातले मनीस म्हणून कशें करून पळयता? म्हाका समज तुमी एक 4 ते 5 मिनटां दिली, हय, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की ही म्युजीक इंडस्ट्री स्टार्ट कशी जाली. 60s आनी 70सांत हिप्पी आयले. हिप्पी येवन गोंयान 3 टायप्स ऑफ म्युजीक सुरू जाल्यो. एक गोवा ट्रान्स, दुसरो रॉक एंड रोल आनी तिसरो रास्ता. ह्यो 3 स्ट्रिम्स ऑफ म्युजीक ह्या गोंयच्या भुमीचेर सुरू जाल्यो. आनी कितलींशीं वर्सां अप टील लुईझीन बाब चीफ मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना पर्यंत हो म्युजीक वायल्ड वाजयताले. लुईझीन बाब जेन्ना चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान नॉयज पोल्युशन एक्ट काडलो. आनी तेन्ना एवरी स्टेटीक सांगलें की तांणी आपलो इंडिविज्युअल एक्ट फॉर्मेट करचो म्हणून. अकॉर्डिंगली गोवा स्टेट एडॉप्टेड मध्य प्रदेश स्टेट एक्ट. आनी हाका आज 22-23 वर्सां जालीं. 23 वर्सां जालीं एक्ट जावन ह्या भुमीचेर. आनी 23 वर्सां एक्ट जावन सुद्दां आमी म्युजीक भायर वाजयताले. आतां हो एक्ट जातकच गोवा फावंडेशनान 2-3 कोर्टान वचून तांणी कंप्लेन्स केल्यो की हे सगळे लोक पळय आसात ते आमकां रातचे न्हिदूंक दिनात. आतां तेन्ना आमी सगळे पळय धंदेवाईक आसात. तांणी एक मिटींग घेतली आनी आमकांय खबर नाशिल्लो हो एक्ट कितें म्हणटा तो. आमी एक 300-400 लोकांनी गास्पार डायसाचो पळय हॉल आसा तो बूक केलो. हातूंत हांवें आनी रिकार्दो डिसुजा रिकी टिटोचो ओनर हाणें आमी पुढाकार घेतलो. आनी बाबा आतां आयडिएट करया कितें करया म्हणटा ते. लोक आयले आनी आमकां त्या माचयेर बसपाक एक मनीस जाय आशिल्लो. समबडी हू वूड कोऑर्डिनेट दीस होल थिंग. आनी त्या टायमार आमकां असो मनीस मेळ्ळो जाचें नांव आज तुमी सगळे पॉलिटिक्सान आयकतात, मायकल लोबो. तो कोण नाशिल्लो तेन्ना. तो तेन्ना त्या माचयेर चडून आमच्या पासत मागले. ताजे नंतर हांगा सेक्रेटरी IAS मदन म्हणून आशिल्लो, IAS विक्रम देवदत्त, हांकां घेवन आमी दिल्ली गेले. एनवायरमेंटल ऑफिशल्सा कडेन उलयले. आमचें कांयच जालें ना. तांणी कितें सांगलें, तुमकां आमी 6 ते 10 पर्यंत म्युजीक वाजोवपाक दितात, 10 वाजोवपाक जाय, भितर वचात, लोकांक त्रास करनाकात. ही अशी ह्या म्युजिकेची स्टोरी. पण आज जेन्ना हायकोर्ट हेंच सांगता मागीर इतलो बोवाळ कित्याक नंदन बाब? कितें जालें की पयलीं एक 20-25 गोंयकार सगळ्यांक सांबाळून कोणाकूच त्रास दिनासतना म्युजीक वाजयताले. हातूंत आयलो हो कोवीड सोंपता बिगिनींग ऑफ 21 सगळे हिंदुस्तानचे सगळे लोक गोंयान येवपाक लागले. म्युजीक सगळें बंद आशिल्लें. हू इज हू ऑफ इंडिया गोंयान येवन बसपाक लागले. आसागांव जे 5,000 रुपयाचें आशिल्लें तें 1 लाखाचेर स्क्वेअर मिटर पावलो. एक रेस्टॉरंट नाशिल्लें थंय 60 रेस्टॉरंटां जालीं. कोणेच कांय पळयलें ना बाबा कॅरींग कॅपेसिटी कितें. आनी हातूंत आयिल्लो गेल्लो मनीस भायर येवन म्युजीक वाजोवपाक लागलो. खंयच्यान तुमी म्हणटात परिस्थिती हातभायर वचपाक लागली.